आज हो जो सरकार आहा हो BJP जो पार्टी आहा ही BJP पार्टी आज इतली भिल्लेली आहा. तुम्ही चोवपाक गेले जाल्यार फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी a chief minister of a state is being put inside bars, is being arrested. हेच्या पयलीं 75 of years of this independence केन्ना कोणूच सिटींग चीफ मिनिस्टर जो आहा ते केन्ना अरेस्ट केलो ना. फर्स्ट टायम हे जाता. आनी हे कित्याक जाता? आज अरविंद केजरीवालाक कितें केलां? कित्याक अरविंद केजरीवाल इज अ लिडर फ्रॉम द सिस्टम. तो सिस्टमान तो लूप होल जाणा. तो सिस्टमाक काम केल्लो मनीस. एक IIT तो आनी सिस्टमाक काम करून तो लूप होल जाण हे लूप होल तो आज प्लग करपाक आज हो सरकार तेणें आज दिल्लीन घडोवन दाखयलो आहा. आनी आज पंजाब आनी दिल्ली हे जे मॉडल जाय जावं तो हेल्था मॉडल, एड्युकेशन मॉडल, जावं वुमन सेफ्टी मॉडल, एंटरप्रिनरशीप मॉडल, उदक, इलेक्ट्रिसिटी, बेजीक नेसेसिटीज ह्यो ज्यो आज ज्यो दाखोवन एक्झिक्यूट करून दाखयल्या हेजे आज लोक मोगान पडलो आहा. आज हे मोगान पडलो आहा ते चोयन आज BJP भिलो आहा आनी BJP भिवून आज तेका भितो गेला. आज हेज्या पयलीं लायफाक केन्ना तुमी चोयलें इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी कोणें गायलें ना भितर चीफ मिनिस्टर म्हणून. कितले चीफ मिनिस्टर जावन गेले, कितले करप्शन चार्जीस जाले, बट केन्ना कोणा भितो गेलो ना. आनी आज गायला. आज सुप्रीम कोर्टाचे हियरिंग आहा. वी स्टँड बाय आवर टॉल लिडर अरविंद जी. तुम तेका धरून भितो घालपा जाताय, बट अरविंद जी इज नॉट अ ह्युमन, जस्ट अ बॉडी. इट इज अ सोच, इट इज अ थॉट प्रोसेस. आज कितलेशे अरविंद जी आज तूं चोयलें जाल्यार कितलेशे अरविंद जी आख्खे देशभर जाल्ले आहे. कितलेशे अरविंद आज गोंयां जाल्ले आहे. आय एम अ रेप्लिका ऑफ हीज फॉलोईंग. यू कॅनॉट पुट अस इनसाइड, यू वील पुट अस इनसाइड, बट वॉट अबाउट द थॉट प्रोसेस टू ब्रिंग एन इम्पॅक्ट हो बदल करूं सोदताय. सो बदल करपाक सोदताय तांकां तुमी जो तरी भिवून जो तरी आज भितर घालपाक सोदताय. आय थिंक दिस इज अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन डेमोक्रेसी. पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ गोवा are with Arvind Kejriwal, are with the Aam Aadmi Party and are going to ensure that this is going to backfire the BJP. हे आज जे BJP करू सोदता it is going to backfire them. कित्याक आज जे कोण उलोवपाक सोदता, जे कोण वॉयस आउट करूं सोदता तांकां भितर घालपाचो हो प्रयत्न केल्लो आनी दिस इज अ क्लियर एक्झाम्पल. देशभर लोक आज जाग जाल्ल्या, देशभर लोक आज प्रोटेस्ट करताय and they are condemning this act what the BJP has done. So we totally object to this. We stand by our leader. We will strongly be there and we will continue this fight and justice towards this democracy which is today going in a big mess.